कसिनो रॉयलाच्या नव्या बोटीक लायसन दिवन गृहमंत्री पर्रीकार 4 नव्या कसिनोक लायसन दिवंक सोदता असो आरोप काँग्रेसीचो म्हणयारो सुदीप तामणकारान केला। नव्या बोटीक गोंय सरकार कायद्यान परवानगी दिवंक शकना असो दावोय तामणकारान केला। डेल्टा कंपनीचो दिल्ली सावन भाजपा आनी मुख्यमंत्र्याचेर दबाव येता अशें काँग्रेस म्हणटा। कसिनो रॉयलाच्या नव्या बोटींतल्या कसिनोक अजून मान्यताय दिल्ली ना वा सरकारा कडेन तसो अर्जूय आयिल्लो ना अशें हे पयलीं मुख्यमंत्र्यान म्हळां। आता प्रेस कॉन्फरन्स घेवन 2-4 दीस जाले न्हू। मनोहर पर्रीकारान कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक आमी सस्पेंड करून मागलेलो, तेणी केला, आयज पर्यंत करूंक ना म्हणून तितूनसून कळटा की मनोहर पर्रीकारान ज्यो मोदी कडेन संबंद दवरून ते वेसल पळय जे आसा ते हाडपाक हांगासर तेचो हातभार आहा हे सिद्ध जाता। आतां जर मनोहर पर्रीकारान सांगलेल्या प्रमाणे जर तो तेका सस्पेंड केलो, तेका जर कांयच खबर नासली आनी जर कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साच्या जबाबदारीर जर ते वेसल त्याच्या ज्युरिडिक्शनान येयल्ले जाल्यार तो तेचेर इमिजिएटली एक्शन घेतलो आसलो। शेवटी मनोहर पर्रीकर तो कोणाक सोडटा? सगळ्यांक भितर उडयता मरे। जे मोदीचे आनी तेजे अत्यंत जवळचे संबंध आहा न्हू, तो तेचे रिप्लेसमेंट ताका दिवंकूच शकना सरकार। आनी हांव परत एकदां मांडटा पळय, मुद्दो सारको स्पश्ट करून घ्या। मनोहर पर्रीकर आनी ती प्रभारी नवी येयल्या पळय स्मृती इराणी, ती कितें सांगता? मनोहर पर्रीकर नव्या कॅजिनोक म्हणटा परमिशन दिवचो ना। नव्या कॅजिनोक परमिशन न्हू, मनोहर पर्रीकर 4 नव्या कॅजिनोक परमिशन दिता। बारीक स्टडी कर आनी पळय, ते कारावेला आसली पळय न्हू, त्याच्याकून चोब्बल पटीन तो कॅजिनो आहा, म्हणजे 4 कॅजिनोक नव्या परमिशन दिता मनोहर पर्रीकर। म्हापशेच्या गोवा लिबरल कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीत पयशे घाल्ले लोक सध्या काचाबूल जाल्यात। सोसायटीत पयशे काडपाक गेल्यार पयशे मेळनात म्हणून शेनवारा लोकांनी पुलीस कागाळ केली। फाटलो म्हयनोभर सोसायटीच्यो फावटी घालतात, मात पयशे मेळपाचे नांव ना अशी कागाळ पयशे भरपी लोक करतात। मात सोसायटीचो वायस चेअरमॅन म्हणटा खूब लोक एकदम पयशे काडपाक आयिल्ल्यान हो प्रस्न उपरासला। सोसायटी सारकी चलता। पैसा हम लोग 2-2 रुपया 200 जमा करता है, ये लोग पैसा दे नहीं रहे, टाइम पे पैसा दिया नहीं। और आज आओ, कल आओ, 5 दिन बाद आओ, 1 हफ्ता बाद आओ, सुबह आओ, शाम तक बैठ के ये बैंक से जाओ, पैसा मिलने का कोई चांस नहीं है। आपको किधर? फिरोज शाह। आपका कितना पैसा है? 60,000। तो आप क्या बोल रहे हैं? वो लोग वो बोल रहे हैं उधर से पैसा आ रहा, थोड़ा थोड़ा मिलेगा, सबको आज बुलाया था। कर्नाटकाने इलेक्शन झाले, त्या काळात कर्नाटकचे खूपशे कस्टमर आमच्या सांगायचे, त्यामुळे ते आपल्या घराकडे गेले, त्या काळात वांगडाच विड्रॉले म्हणून म्हाका आमकां मातशें फंड शॉर्ट पडला आणि रिजर्व फंड आसलो तोय नील जाल्लो आसा। आता कितें आहा की आमचे लोनय दिल्ले आसा, आमी लागीं 2,40 लाख रुपया लोन मार्केटान आसा आमचे, आणि रिकवरी आमची चांगली बरोबर सुरू आसा। रिकवरी काय प्रॉब्लेम ना, कशी रिकवरी येतली तशी आम्ही देत रावतले। आणि मंडेच्यान 10 लाख रुपये चेअरमन ते आम्ही सगळ्यांक विकून उडयतले, 8 दिसा भितर सगळ्यांक करतले, प्रॉब्लेम काही ना। सेफ विमेन सेफ इंडिया ही संकल्पना घेऊन गोंयांत निकतोच समर ट्युलीप 2013 ब्युटी कॉन्टेस्ट जालो। देशभरांतल्यान कितल्योश्योच चलयो ह्या सर्तींत वांटेकार जाल्यो। सेफ विमेन सेफ इंडिया एम्बेसिडर जावपा खातीर चलयां मदीं लागिल्ली ही सर्त पळयात। तुळशीदास च्यारीन घेतिल्ली समर ट्युलीप ब्युटी कॉन्टेस्टाची कांय खिणचित्रां।
इतल्यान हे खबराचित्रां हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.